नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. धोलार पडल्या बळी गोंयभर शिगम्याक सुरवात. वचत थंय आयकुपाक मेळटा धोळ आनी ताशांची घुमी. गोंयांत व्हडा उमेदीन आमदार मंत्र्यांनी तशेंच हेर लोकांनी एकमेकाक रंग लायत मनयली होळी. होळी मनयतना विसरूंक जायना गोंयची अस्मिताय, सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय. ओशेल शिवोलेच्या चराकडे जावपी 8 विलाच्या बांदकाम प्रकरणा वेल्यान सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक धाडली नोटीस. फुडली सुनावणी जातली 13 एप्रिलाक. मंत्री राणेच्या बंगल्या मुखार आंदोलन करपी आनी वावुरपी फुडाऱ्यांची चौकशी. सरकार आंदोलकांचो आवाज दामपाचो करतात यत्न, समाज वावुरप्यांचो आरोप. उसगांवच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन मंत्री विश्वजीत राणेक दिलो तेंको. दोनापावलात तांच्या बंगल्यार मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो केलो खर निशेध, सांगतात उसगांवचे थळावे. कदंबा बस ड्रायव्हराच्या उणावाक लागून ईव्ही बशी चालप बंद. पगार वाडोवचो म्हण ईव्ही कदंबा बस ड्रायव्हरांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. धोलार पुराय गोंयभर घुमचे कटर घुम हो आवाज कानार पडटा. गोंयभर होळयेची वेगवेगळी परंपरा आसा. होळयेन शिगम्याक सुरवात जाता. कांय कडेन होळी हाडून ती घालतात जाल्यार कांय कडेन होळी लासतात. पळयात होळयेचे कांय खिणचित्रां. शिगमो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव. गोंयच्या कांय वाठारांनी होळये आदींच शिगमो मनयतात. पूण शिगमो सुरू जाता तो होळये उपरांतूच. सत्तरीचो शिगमोय असोच आगळो वेगळो. कोपाड्डे, मासोड्डे आनी हेर सरीच्या वाठारांत सोमारा राती होळी हाडून घातली. पळयात. पेडण्या म्हालांतल्या मांद्रे, मोरजे आनी हेर वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन होळी घातल्या उपरांत लोकांनी धोल आनी ताशांच्या तालार घोस्त काडलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कलम 39 आड नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या बंगल्या मुखार आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या आंदोलकांची पणजे पुलीस स्टेशनात सोमारा चौकशी जाली.
या चौकशी फक्त विरोधकांचो आवाज चेपपाचो यत्न केला, मात पुलिसांनी एफआयआर प्रत अजूनय दिवंक नाशिल्ल्याचे, नेमके खंयच्या कारणाची कसलीच कल्पना नाशिल्ल्याचे आंदोलकांनी सांगले. मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावल बंगल्या मुखार आंदोलनात वांटेकार जाल्ले समाज वावुरपी आनी राजकीय फुडाऱ्यांक पणजे पुलिसांनी समन्स धाडिल्ले. ह्या समन्सांक पाळो दीत समाज वावुरपी आनी फुडारी पणजे पुलीस स्टेशनात सकाळी 11 वरांचेर चौकशी खातीर हाजीर रावले. आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब, काँग्रेस फुडारी सामील वळवयकार, गाकुविदाचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार तशेंच भंडारी समाजाचे फुडारी आनी समाज वावुरप्यांची सुमार वरभर पुलिसांनी चौकशी केली. चौकशी उपरांत उलयतना आंदोलनाचे फुडारपण करपी आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सांगले, नोंद केल्ली एफआयआर ही फकत पिडणूक. हे एफआयआरीत फुडें कितें सिद्ध जावपाचें ना. अशे गुन्यांव दाखल करून सरकार आंदोलन करप्यांचो आवाज दामपाचो यत्न करतात असो आरोप तांच्यांनी केलो. तशेंच पुलीस खाते राजकीय पक्ष जाला काय कितें असो प्रश्न अमित पालये समिलाक किंवा बाकीचे खुबशे एक्टिविस्ट जे आसा किंवा लिडर्स जे आसा ते नोटीस आयल्या. काल हांवें एक नोटीस केले की नोटीस इश्यूड बाय पणजी पुलीस स्टेशन अंडर 35 BNSS. पूण अपियरन्स कोणाक सांगला ओल्ड गोवा यो, कोणाक सांगला आक्षी यो. म्हणजे आज कायदो जो अस्तित्वान आसा BNS किंवा BNSS ताच्या अंडर पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय. ते पुलीस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी जाला काय अशें दिसूंक लागलें. कारण वी हॅव कॅप्ट इट ऑन रेकॉर्ड टुडे आनी रायटिंगान घालून दिला की ज्युरिस्डिक्शन जे आसा पयलीं म्हणजे एफआयआर कॉपी काल राती पर्यंत खंयच दिसनाशिल्ली लोड जाल्ली. इट शूड हॅव बीन डन लॉंग बॅक द डे एफआयआर वॉज रजिस्टर्ड. सो कितें आसा एलिगेशन ते अजून पर्यंत कोणाक खबर ना. कंप्लेंट कोणी केले, कितें केलें तीय कोणाक खबर ना. ताज्या भायर जे नोटीसी काडटा दॅट इज इलिगल टू आस्क देम टू अपियर बिफोर एनी रँडम पुलीस स्टेशन. हे जे इन्व्हेस्टिगेशन जाता ते पणजे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन करपाक जाय. कारण क्रायम पर्पोटेबली हॅज बीन कमिटेड इन पणजे पुलीस स्टेशन. सो ज्या तरेन लोकांक हॅरेसमेंट करपा खातीर जे एक्टिविस्ट किंवा जे लोक पार्टिसिपेट जाल्ले ह्या प्रोटेस्टा भितर तांचो हॅरेसमेंट करपा खातीर पुलीस स्टेशनां चूज केल्या तांणी की एकट्याक हांगा पळय एकट्या हांगा पळय. आनी कारण कितें गर्दी जातली म्हणून. आनी गर्दी जातली जर म्हणून जर तुमी हें करता जाल्यार कायदो कुशीकूच दवरा. गर्देच्या नेटानूच चलया आमी. ही परिस्थिती आज सरकारान हाडून दवरल्या. पुलिसांनी आज जी कायदो सुवेवस्था ज्या तरेन पळोवपाक जाय आशिल्ली ते सोडून आज दीस इंडिक्टीव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टीन चलयल्या ताजो एक घटक आज पुलीस जाला. आज एंटायर पणजे पुलीस स्टेशन इज ओनली बिझी इन रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, कॉलिंग, समनिंग. हे ते म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन झिरो जाला. फक्त हेच पॉलिटिकल हॅरेसमेंट जो चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की ते सगळे फेक केस रे आपूण भायर पळयतलो, आय वील सेटल दीस, अँड दॅट अश्युरन्स वॉज गिवन टू विरेश बाब. बट एक्झॅक्टली एक्टींग ऑपोजीट टू दॅट फटिंगपणा करून चीफ मिनिस्टरान हे जे एफआयआर 2 दिसां मागीर रजिस्टर केला करून घेतला. आनी आज जो हॅरेसमेंट चलयला लोकांचो तो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 1,500 लोकांनी पणजे पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आनी पणजे पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाक जाय आमकां अरेस्ट करा. दॅट इज द वे इट शूड बी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अशें शिवोले झऱ्याकडेन जावपी 8 विलांच्या बांदकाम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकार आनी रारा कन्स्ट्रक्शन दोनयाक नोटीस धाडल्या. ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान प्रकल्पाक मान्यतायेक आव्हान दिलें. ह्या बांदकामा खातीर पिवपाच्या उदका स्रोतांत धोको निर्माण जातलो असो दावो याचिकादारांनी केलो. सर्वोच्च न्यायालयान हाची दखल घेत संबंधिताक नोटीस जारी केल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 13 एप्रिलाक जातली. उसगांवच्या थळाव्यांनी मंत्री विश्वजीत राणेक तेंको दीत एकठांय येवन दोनापावला ताच्या बंगल्यार मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो खर निशेध केला. कलम 39A रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान काय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. उदरगतीच्या कामाड अशें आंदोलन करप योग्य न्हय. असले प्रकार आमी मुखार खोपोवन घेवचे नात. मंत्री राणे फाटल्यान आमी ठामपणान उबे रावतले अशें उसगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केला. दोनापावला मंत्री विश्वजीत राणेच्या बंगल्या भायर मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो उसगांवच्या थळाव्यांनी खर निशेध केला. कलम 29A रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान काय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. सोमारा उसगांवच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन मंत्री राणेच्या फावरान आपली भूमिका स्पश्ट केली. उदरगतीच्या कामाक आडमेळी हाडपी अशा आंदोलनाक उसगांवकार तेंको दिवचे नात.
पूण मंत्री राणे हाणें घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून वाठाराच्या उदरगतीक उर्बा मेळ्ळा अशें थळाव्या लोकांनी सांगले. देखून कसलोय दबाव आसलो तरी आमी ताच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले अशें उसगांवकारांनी सांगले. विश्वजीत राणे आमचो आमदार, आमच्या मतदारसंघाचो आमदार, आमचो मिनिस्टर. आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना. दोस्तानो, हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करूया. विश्वजीत राणेन खंयचो गोवा विकूंक काडलो? विश्वजीत राणेन खंय राती भितून आपल्या घरा कडेन रावन तेणी हे केलें, झोनींग चेंज केलें. हर मनशाक हे आसा, अधिकार आसा. आपले जे हे आसा ते म्हाका म्हाजे चुकला, म्हाका तुमी सारखे करून दिवचे म्हणून. की आमी विश्वजिताच्या फाटल्यान आसतले. गरज पडल्यार समज जर जालें जाल्यार आमी बी सेक्युरिटी दितले. तेणी जे सावड्ड्याचे उलयला, सावड्ड्याच्या सत्तरींचे उलयला, ते बी आमी खरें करतले. तेजे संरक्षण करपाक जर आमकां जर कळ्ळें जाल्यार आमी तेज्या पयलीं तेज्या घरा कडेन वचून रावतले. रावचे मरे? म्हणून सांगता, कोणी तेका कमी लेखचो न्ही आनी तो कोणाक असो आदर कोणाक दिवं ना. विश्वजीत राणे आमचो आमदार, आमच्या मतदारसंघाचो आमदार, आमचो मिनिस्टर. आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना. दोस्तानो, हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करूया. की आमी विश्वजीत राणे फाटल्यान चट्टाना सारखे, पहाडा सारखे आमी उबे रावतले आणि तो जो डिसिजन जे कितें घेता ते आमी मान्य करतले. सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो राग येयल्लो आसा. कारण हे तेंच्यांनी जे कितें केलें, ह्या लोकांनी जे तेच्या घराचेर मोर्चा व्हेलो, नाका ते केले, तेजे बळी केली तयार, हे योग्य न्हू. हे तेंच्यांनी जे कितें केल्लें आसा पळय ते सामके तेंचे रोंग आसा आणि ते तेंकाच भोगचे पडटले. आणि हांव ते गोष्टीचेर सामको तेंचेर निशेध करता. आज जी ही सभा घेतल्या, निषेध सभा, ही बाबाच्या जावं पिये जावं आनी कोण बाबा, ही कोणाकूच खबर ना. हे तुमकां हांव ह्या देवाच्या प्रांगणात रावन सांगता की तुम्ही हेजेर विचार करता. हो स्वता जावन ह्या लोकांनी निश्चय केला की आम्ही निषेध सभा घेवया म्हणून. तर ताका मर्यादा असता, ताका जागे असता आणि ही मर्यादा आणि हे जागे हांचे भान न दवरता त्यांच्या खासगी प्रॉपर्टीचेर, जे त्यांच्या बंगल्याचेर ज्यो घडामोडी जाले आणि जे वाईट कामां जाली त्यांचे सगळ्यांचे आमी हांगासर निषेध करता. आमी उसगांवच्या वतीनसून सगळे निषेध करता. हेच्यान फुडें असली खंयचीच गजाल आमी खपोवन घेवची ना. बाबा तुम आगे बढ़ो, बाबा तुम आगे बढ़ो. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. कदंबा बस ड्रायव्हराच्या उणावाक लागून ईव्ही बशी बंद आसात अशी माहिती सुत्राकडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळिल्ली. या गजालीची पुष्टी करपा खातीर गोंय कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक रोहन कासकार हाका संपर्क केलो. आदी ईव्ही बशीचे ड्रायव्हर ओटी करताले तेन्ना कामकाज सुरळीत चलताले. मात आता ओटी करपाक ड्रायव्हरांनी बंद केल्ल्यान तशेंच ड्रायव्हराची कोर्टात पगारवाडीची केस सुरू आशिल्ल्यान बशी बंद दवरच्यो पडटा अशी माहिती कासकरान दिली. पळयात पुराय बातमी. ईव्ही बस ड्रायव्हरांची नेमणूक खाजगी कंपनींनी केला. तसेच तांचो पगार वाडचो म्हूण कामगार न्यायालयात तांची केसूय सुरू आसा. हाका लागून प्रवाशांची गैरसोय जाता. हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जावचो खातीर कदंबा महामंडळान संबंधीत कंपनी कडेन उलोवप लेगीत केला. हातूंत केटीसीएलाची कसलीच चूक ना आनी नियोजीत वेळापत्रक प्रमाणे सेवा चालू उरची हे खातीर कंपनीन गरजेची पावलां उबारपाची गरज आसा अशें गोंय कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक रोहन कासकरान सांगले. मजगती ईव्ही बस ड्रायव्हर संपार वचपाचे आसात अशी माहिती सुत्रांकडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळ्ळा. इश्यू कितें आहा तेंचो की सध्या आतां ते डबल ड्युटी दिवन तांकां ते शेड्यूल चलयताले ईव्हीचे. सो बिकॉज ऑफ दॅट इश्यू आमचो लेबर कोर्टान, सो ते आतां डबल ड्युटी कोण करिना ड्रायव्हर. कळ्ळें न्हू. सो डबल ड्युटी करिना म्हणटकीर तांकां ड्रायव्हर ते कमी पडटा टू ऑपरेट द बसीस. ओके. सो तेका लागून ते शेड्यूल थोडे मदीं बंद जाता. थोड्या दिसा 10 आसता, 5 आसता, 15 जाता. काल संडे म्हणून चड आसले. पण तो म्हाका इश्यू आमी उलयला कंपनी कडेन, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय जाता ते बेगीन तो.
ओके सो हे खंयचे शटल सर्व्हिस बंद जाला की नॉर्मल जे शटल ना ईव्ही ईव्ही सो टोटल कितले बसीस बंद जाला सध्या? ती बंद अशें जावंक ना, ते चालू आसतात. आयज सपोज काल सपोज संडे कोण ड्रायव्हर कमी असता नॉर्मली आमचे, सो काल चड आसले. आयज मे बी कमी आसतले खूब बंद असं. आयज कितके अरावंड आयज 15 तोच तो तुका सांगला पळय, ड्रायव्हर येवंक नाका शेड्यूल बंद पडटा. आयज 15 आयजता. सो हेजो इश्यू जायना केटीसीक कितें? जाता ये सांग. तो मागीर थंयची बस चलना न्हू, ड्रायव्हरच येयना तो तेंचो. एक्चुअली ड्रायव्हर तो प्रायव्हेट आसता. हे सगळे ड्रायव्हर प्रायव्हेट? प्रायव्हेट आमचो ड्रायव्हर न्हू तो, प्रायव्हेट ड्रायव्हर. एज पर एग्रीमेंट आमी मारला पळय विथ ई बसीस ती. ओके सो तेजे कंडक्टर आमचो आसता केटीसीएल आणि ड्रायव्हर प्रायव्हेट कंपनीचो आसता. सो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज तेंचो सद्या इश्यूज चालू रिगार्डिंग पेमेंट आणि कितें पण जातले, सॉल्व जातलो इश्यू तो. बिकॉज अशेंय आयकूंक येता की ते प्रोटेस्टार वचपाचे आहा म्हणून ईव्ही ड्रायव्हर बिकॉज ऑफ दीस इश्यू म्हणून. ना पळय आतां बसीन ड्रायव्हर घालप हे काम कंपनीचें. ओके आमी तेंचे कडेन आहा, आमी तेंकां नोटीसूय काडलेली आहा कंपनीक. बट हेतून लोकांक इनकन्विनियन्स जाता सो तेजें सोल्युशन तुमी कितें काडलां? ना तेच तेंकां सांगला की आमी नोटीस तीच काडला की तुमचे काम आहा बाबा बसी ऑपरेट करपाचे, आमच्या सायडीसून आमी काय पडना. सो तेंच्यांनी बसी कशे करून ऑपरेट करपाक जाय. आतां 10 ड्रायव्हर आसा, सो डबल ड्युटी करून ते 10चे चड बस चलयताले. कमी ड्रायव्हर ते तेंकां चड पयशे येताले मागीर एक्स्ट्रा काम करता म्हणून. आतां त्या ड्रायव्हरांनी सांगला की बाबा आमी एक्स्ट्रा काम करचे ना, सो तेंकां ते ड्रायव्हर कमी पडले. सो तेंकां ड्रायव्हर कमी पडला? कंपनी ड्रायव्हर कमी पडला. ड्रायव्हर तूं रिक्रूट करतलो मातसो टायम वयतात न्हू, सो तेंचे ते इन प्रोसेस आहा ते. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय राज्यात खेळा मळार एक नवो इतिहास रचलो. भारताची पहिली बीच स्प्रिंट नॅशनल रोईंग आणि स्कलिंग स्पर्धा दोनापावला हांगा वांयगिणी दर्यादेगेर घडोवन हाडली. 19 राज्यां आणि संरक्षण दळांनी हातूंत वांटो घेतलो. स्पर्धेच्या निमण्या दिसा भारतीय नौदळान चॅम्पियनशीप ट्रॉफी जिखली. ह्या यशस्वी आयोजनाक लागून गोंयात दर्यादेगेवेल्या खेळा खातीर एक मुखेल राष्ट्रीय केंद्र थळसो उमटायला. गोंय राज्यात खेळा मळार एक नवो इतिहास रचलो. भारताची पहिली बीच स्प्रिंट नॅशनल रोईंग आणि स्कलिंग स्पर्धा दोनापावला वांयगिणी दर्यादेगेर घडोवन हाडली. ही स्पर्धा भारतातल्या ऑलिंपिक मान्यताय प्राप्त आशिल्ल्या बीच स्प्रिंट कोस्टल रोविंग फॉर्मेटात आयोजित जावपी पहिली राष्ट्रीय पातळेवयली स्पर्धा आशिल्ली. ही स्पर्धा रोविंग फेडरेशन ऑफ इंडिया खाला आयोजित केल्ली. रोविंग आणि स्कलिंग असोसिएशन दी गोवा, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आणि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स गोवा सरकार हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली. या स्पर्धेक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे समर्थन लाभले. तशेंच गोवा पर्यटन विकास महामंडळ आणि माहिती आणि जनसंपर्क विभाग गोवा सरकार हाचोय हातभार लागलो. 19 राज्यातले पंगड आणि संरक्षण दळांनी हातूंत वांटो घेतलो. 26 फेब्रुवारी जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक खेळा आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचे संचालक अजय गावडे हजर आशिल्ले. खेळा मंत्री रमेश तवडकार आणि स्पर्धेच्या संघटनात्मक दर्जाची आणि उंचेल्या पावण्याची तोखणाय केली. स्पर्धेच्या निमण्या दिसा भारतीय नौदळान चॅम्पियनशिप ट्रॉफी जिखली. बायलांच्या विभागात महाराष्ट्राक पद्मभूषण मनोहर पर्रीकार रोलिंग ट्रॉफी फावो जाली. 28 तारखेक जाल्ल्या समारोप सुवाळ्याक भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे कार्यकारी मंडळ सदस्य अमिताभ शर्मा मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित आशिल्ले. या यशस्वी स्पर्धेच्या माध्यमांतल्यान गोंय दर्यादेगेवेल्या खेळा खातीर एक मुखेल केंद्र म्हूण थाळपाक लागला. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश परब आमोणकर. होळी रे होळी पुरणाची पोळी अशें म्हणीत तशेंच ढोल ताशाच्या वादात पुराय गोंय आयज होळयेच्या रंगान रंगला. गोंयचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांनी समेस्त गोंयकारांक होळयेची परबी भेटयली. रंगाचो उत्सव खेळटना बायलांचो आदर जपात तशेंच तांचो मान राखात अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यान केलें. तशेंच हेर लोकांनी एकामेकाक रंग लावन होळयेची परबी भेटयली. पळयात रंगपंचमीची कांय खिणचित्रां. होळीचो सण हो साजरो जालो आणि ही हांगासर होळी
1992तल्यान सुरू आसा आनी अनेक वर्सां जालीं. एक पारंपारीक ही हांगसर होळी साजरी जातना श्री दामबाबाक गुलाल अर्पण करतात आणि ताजे नंतर जे जे जागे आसात म्हणजे त्या सगळ्या जाग्यांनी पान बिडो दवरून गाराणे घालतात आणि मागीर सेंट झेवियराक थंय मेणवाती लायलो की मागीर हांगसरल्यान होळीची प्रोसेशन सुरू जाता. हांगसरल्यान प्रोसेशन सरळ मराई देवळा कडल्यान थंयच्यान PWDचे कॉटेसरल्यान वचून हांगा येता आनी हांगा सोंपता. ह्या वर्सा किरण आशिल्ल्या कारणान प्रोसेशन ना, पण जो कितें गुलाल जो आसा तो देवाच्या प्राकारान हांगाच एकमेकाक लावन होळी साजरी करतले. आणि ताजे नंतर मेन जो उत्सव जो आसा जो अभंग रिपोस्ट आसा किंवा आनी खंयचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाच्यान संपूर्ण दिवसभर आज होळी साजरी जातली. समस्त गोंयकारांक, सगळे फातोर्डेकारांक, सगळे मडगांवकारांक आयज जे होळयेच्यो मनोनीत परब्यो सो सगळ्यात होलीची परबी, सगळ्यांची होली, चड करून फातोर्डेकारांची होली, जितले ते स्पिरीट आहा ऑफ होली, कलरफूल स्पिरीट, त्या भशेन तेंची होली जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. ही होली करतना आपल्या गोंयच्या समाजान एकवट जाय, एकसार जाय आनी हाजे बरोबर आमी जेन्ना होली सेलेब्रेट करतात तेन्ना आमी आमचे अस्मिताय आनी आमचो अभिमान विसरूंक जायना. ते आमचे मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक आमची होळीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयज वार्षिक प्रमाणे आमी दामबाबाच्या देवळान नांव दवरलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे आमची आतां होळी आमी सुरू करता. ही वार्षिक कितलीशीं वर्सां परंपरा ही चालू आसा आनी ह्या परंपरेक आख्खे आमचे वास्कोकार सगळे जाण एकठांय जावन हांगा येवन ही होळी मनयतात. तेच्या नंतर आमच्या आख्खी वास्कोकारांची होळी सुरू जाता. हांव मागता आमचे सगळे दामबाबाचे जितले भक्त आसा तांकां सगळे ही होळी जी आसा ती सुरक्षीत होळी जावं. आज आमचं होळिकाचे आज फेस्टिवल आम्ही सेलिब्रेट करता. काल आम्ही होलिका दहनान म्हणजे आमचे जितले वाईट कितें गोष्टी आसा आमची अशी मान्यता आसा की आम्ही होलिका दहनान काल ते हे केले भस्म केले आणि आज खंय तरी आमी सगळीं मेळून म्हणजे वास्कोकारांनी आज देशभरात आज होळयेचो मोठो आज सण आमी आज मनयता. जसो जसो ऋतू चेंज जाता तसो तसो आमचो सण येत आसता आणि होली हो सण हो सगळ्यांचो. हातून सगळे धर्माचे लोक, हातून सगळे जातींचे लोक मिसळून एकामेकाक रंग लावन आपल्या भितरले कितें मतभेद आसा ते दूर करून म्हाका दिसता ह्या दिसा आमी सगळे एकठांय येता आणि असो हो आमी मोठ्या हातून सेलिब्रेट करता. धार्मिक विधी करून दुयेंस बरे करपाचे हायस दाखोवन पेडण्या वाठारांतल्या एका फॅमिलीचे फटवणूक करून सुमार 3 लाख रुपयाचे मंगळसूत्र चोरिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान चलयेचेर धार्मिक विधी केल्यार दुयेंस बरें जातलें, मात हे वेळार मंगळसूत्र एका डब्यांक दवरपाक सांगले. 21 दीस डबो उक्तो करचो न्हय, नाजाल्यार ह्या विधीचो असर जावचो ना अशें दुबावितान सांगले. दीस पुराय जाले उपरांत डबी उगडली तेन्ना मंगळसूत्र ना ते पळोवन फटवणूक जाल्ल्याचे फॅमिलीक कळ्ळें. उपरांत पुलिसांनी ह्या प्रकरणात महाराष्ट्रांतल्या दुबावीत संतोष मालकाराक अटक केला. राज्यात सोमारा 2 अपघात जाले. पर्रा आसागांव रस्त्यार फॉर्च्युनर आणि एक्टिवा स्कूटरी मदीं अपघात जालो. फॉर्च्युनर चलोवप्यान एक्टिवा चलोवप्याक धपको दिल्ल्यान चालक आनी वतालो देखून अपघात घडलो. जाल्यार दुसरो अपघात पेटके धारबांदोडा वाठारांत 2 गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात जालो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामोय केलो. नमस्कार, आमी पेटके धारबांदोडा हांगा आसा, जे जाग्यार 2 कार मदीं हांगा समोरा समोर अपघात जाला. एक कार उजगांवच्यान धारबांदोडा दिशेन वयताली आनी दुसरी कर्नाटकाची गाडी ती मोलेंच्यान हांगा फोंडे दिशेन वयताली. पळोवपाक गेल्यार जी कर्नाटकाची गाडी आसा तेजी गाडयेचो धपको हांगा मदीं मारलेलो आसा. जी रॉंग वे चुकोवन ती दुसरे सायडीच्यान हांवें मारलेली आसा आनी ते गाडयेचो दोनूय हे गाडयेचोय दर्शनी भाग सबंद गेल्लो आसा आनी त्यो गाडयेचो दर्शनी भाग गेल्लो आसा.
जेन्ना हांगा मोठ्या प्रमाणात दोगांकूय लुकसाण जरी जालां कारीचें पूण कोणाक काय जावना. सद्याक हांगा फोंडा पुलीस जे आसा ते हांगा पावल्ले आसा. त्या घटनेचो तेंच्यांनी पंचनाम केला आनी दोनूय गाडयो सद्याक तरी ते आउटपोस्टार व्हरून दवरपाच्या तयारेन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारवाडच्यान एकनाथ खेडेकर. मावळिंगे वाठारात एका भुसारी दुकानाक उजो लागून दुकानाचो गोबोर जालो. आयतारा मध्यान रात्री घडिल्ले हे घडणुकेत 8 लाखां परस चड रुपयाचे मालमत्तेचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. वेळारूच उजो पालोवपाक यश आयिल्ल्यान व्हडलो अनट टळो. उजो लागिल्लो त्या दुकाना कुशीक घर आनी पिठाची गिरण आसा. मावळिंगे वाठारात एका भुसारी दुकानाक उजो लागपाची घडणूक घडली. ही घडणूक आयतारा मध्यान राती 2 वरांचेर घडली. उज्याची खबर मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली. तो मेरेन पुराय दुकानांक पेट घेतिल्ली. उज्याचे नियंत्रण हाडपा खातीर 2 बॉम्ब वापरचे पडले. सुमार 2.5 वरां यत्न केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक येस आयले. ह्या उज्यात दुकानांतले सगळे सामान तशेंच फर्निचर आनी पाखे जळ्ळे. शॉर्ट सर्किटा लागून उजो लागला आसूय असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. कसले शॉप आसले? जनरल स्टोर. कितकेशे लॉस ते आतां लायक तरी जाताले कमीत ते. कित्याक जाणा तूं वयले सगळे आमचे सिलींग आसले पत्रेचे आनी नळे आनी हे वाशेचे. परत 2 हेजी आसल्यो आमच्यो वुडन पत्रे फर्निचरचे 2 आलमाऱ्यो व्हडल्यो. ते एक गोदरेज आनी हे 2 रॅक आसले हांगा आनी हांगा टेबल आसलो कावंटर हेजो. दुकानातले सामान सगळे जाळे. सगळे जालें. आजी सांगला आनी पयलींच ते एक्स्ट्रा हाडून दवरलेलो. पण साधारण म्हाका एक सांगपाक तुमकां केन्ना कळोवंक जालो सर? आमकां फोन केलो न्हू. आमी थंय रावता चेक पोस्टाचेर. म्हणजे सबनू काबार आनी कोणाक कितें जावंक ना सायडीक ना ना तशें कांय ना. ते आमी पंप मारतलो म्हटल्यार आमचो पंप स्टार्ट जायना वायर जोडलेली. मागीर फायर ब्रिगेडीन हे केलें. लेट येयली फायर ब्रिगेड. रिजन कितें दिसता तुमकां कसले तेज्या खातीर जालें? रिजन म्हटल्यार एक्झॅक्ट तशें कळना पूण जास्त करून आनी कितें जातलें शॉर्ट सर्किट जातलें. बाकी हांव दिवस लायना कित्याक तो रातचे बुजता म्हणून ते लायना. कितक्यो गाडी येयल्ले फायर स्टेशनाच्यो? 2 गाडी. पयली गेली मागीर रात्री 2:33 मिनटां आमकां फोन आयलो की माळोगे शॉपाक उजो लागला. आमी रोखडे टर्न आउट करून माळोगे गेले जाल्यार फातरीच्या देवळाच्या ऑपोजीट थंय शॉप आसलें आनी हे आसलें कितें घर आसलें आनी गिरण पिठाची गिरण आसली. शॉप जो ते कंप्लीट म्हणजे बरोच पयलीं उजो लागला आसतलो. आमकां 2:33 आमकां हांगासर कॉल आयलो. आमी रोखडेच 7-8 मिनटांनी थंय पावले. पूण थंय वयता जाल्यार तो उजो बरोच पेट्टालो आनी मागीर आमी उजो पालोवपाक स्टार्ट केलो आनी आमकां लक्षांत आयलें की ओवेचे गाडयेन उजो जावपाचो ना. तेन्ना दुसरे आमी वॉटर टेंडर मारले आनी दुसरे वॉटर टेंडर 2 वॉटर टेंडर घेवन आमी उजो पालोवपाक स्टार्ट केली. लॉस आमी एस्टिमेट आमी करूंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.